कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। दसरा उत्सवा वेळाचेर पेगार कोसळून सुमार 4-5 लोक जखमी जाल्ली घटना सदाशिवगड दसरा सिट्टा हांगा घडली। श्री दुर्गादेवी पालखी मिरवणूक दसरा सिट्टा हांगा येवन श्री दुर्गादेवीक विधी विधान पूर्ण जाले नंतर पारंपारीक संप्रदाया प्रमाणे आपट्या झाडाची पानां म्हणल्यार भांगर आनी पयशे घेवंक जमिल्ल्या लोकांन झाड ओडतेत पेगाऱ्या लागीं वयले। तेन्ना लोकांल्या धक्कामुक्कीत पेगार कोसळ्ळो। पेगाऱ्याचेर काही लोक बशिल्ले आनी काही उबे आशिल्ले। ह्या घटनेत एक ल्हान भुरग्याल्या पांयाक मार जाला। एक महिला आनी इतर काही लोक जखमी जाले। पेगार कोसळिल्ल्या जाग्या लागींच्यान धावूंक प्रयत्न केल्ले कितलेशे लोक पडले आनी काही लोक चप्पल आनी सँडल सोडून धांवले। बाहेर चल इकडे आरडे जाता चप्पल जोयडा तालुक्याच्या असू ग्रामपंचायती क्षेत्रात येवचे चांदेवाडी हांगा एक घरात येयलो सुमार 13 फूट लांब किंग कोब्रा सुरक्षीत धन परत रानात सोडले। घरात घुशिल्लो किंग कोब्रा सर्पमित्र चंदन मल्ल्या आनी सुबोध कांबळे हेमी सुरक्षीत धरले आनी जंगलात सोडले। तेजे पयलीं किंग कोब्रा रामनगर हांगा हाडून जमीन लोकांसमोर प्रदर्शन केले आनी सर्पा बद्दल माहिती दिवचे बरोबर सर्प दिसल्यार भिवची न्ही आनी मारचे बी न्ही, कारण किंग कोब्रा सारखे सर्पाची संख्या कमी जायत आसा अशें जनजागृती केले। असू जंगलात ते का इकडेच घेऊन यावं म्हटलं आणि परत आणि सरकारच दाखवूया म्हणतो मी म्हटलं इकडेच दाखव। थांब येऊन दे अजून थोडे माही घाल। मुर्डेश्वर समुद्रात बुडतीत आशिल्ले एक पर्यटकाले रक्षण केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ मुर्डेश्वर हांगा समुद्रात पोवंक गेल्ले बेंगळूर मूळवासी 20 वर्स वयाचे पुनीत हेमी पोवंक शक्य जायनासतना बुडू लागिले। समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले लायफ गार्ड हेमी पळोवन बोट मार्फत समुद्रात वचून तेगेले रक्षण केले।
स्विमिंग आंब्यारुखाचेर चढ नाशिल्लो किंग कोब्रा काळिंग सर्प सुरक्षीत धरिल्ली घटना कुमटा तालुक्याच्या बर्गी ग्रामात घडली. बर्गी ग्रामाचे इंदिरा पटकार हेमगेल घरा लागीं आशिल्ल्या आंब्यारुखाचेर किंग कोब्रा आशिल्लो दिसलो. किंग कोब्रा पळोवन भिल्ले त्या घराचे नागरिकान वन विभागाक माहिती दिले. जाग्यार येयले वन विभागाचे अधिकारी आणि सर्प मित्र अशोक नायक हेमी किंग कोब्रा सुरक्षीत धरले. आयच्यातलक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.